मंदिर वही बनेगा म्हणटाले पळय जाल्यार हांगासर खापरेश्वर देवस्थान रे हा देवूय कॅटेगरी जालो आमच्या देवांचेर हात घातलेलो आसात देवांचेर हात घातलेलो आसात राखणदार म्हणल्यार कितें खबर तरी हा मरे पयशांक लागून करता म्हणून म्हणू नाका सॅलरीक लागून करता म्हणू नाका तुम्ही आसा त्या बाजार आणि हे हिंदूच्या नावान या लोकांनी हिंदूची देवळां काबार केली मरे देवळां काबार करून मेकळी झाले मरे आता गुंट्यो काबार करता मरे हे राखणदाराचे शिमो ज्यो हा पळय हे गुगल मॅप्स न्हू वो राखणदाराचे शिमो हा पळय वो लँड रेकॉर्ड अरे देव हा म्हणे सगळे हा मरे देव हा म्हणे सृष्टी हा देव हा म्हणे सगळे हा आणि आज तुमका दिसता की तुम्ही सगळे महान म्हणून सगळ्या गोंयकारांनो आणि स्पेशली माझ्या एसटी बांधवांनो तुमका सगळ्यांक खबर आसतलें की काल आमी सांजच्या वेळाचेर लेट नाईट पर्यंत आमी थंयसर होमखण घातले आणि होमखण एकाच लागून घातले की आमचो खापरेश्वर देवस्थान आणि वडाचे झाड हा पळय ते सेफगार्ड जावपाक जाय म्हणून आमी सगळो प्रयत्न केलो लास्ट म्हणटा ते देवाचेर विश्वास धरून थंयसर होमखण घातले आता होमखण हे चालू असताना आज थंयसर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आयले आणि थंयसरलो पॅड वड हा पळय तो कट केलो आणि अशें आयकूंक येयला आता एक्टिविस्टांच्या बाबतींतल्यान अशें आयकूंक येयला की आता ते देवस्थानूय ते काडपाचें आसा म्हणून आता म्हाका एक विचारपाक जाय एसटी बांधवांक बाकीच्या लोकांक हांव विचारिना आयज फक्त हांव एसटी बांधवांक विचारूंक सोदता कित्याक लागून सांगता तुमकां आमचे 10,000 वर्सां पयलींच्यान ह्या भुमीचेर पावल दवरपी हो एसटी समाज आणि वो समाज जो हा पळय तो प्रत्येक सीमेचेर अशें मानता प्रत्येक सीमेचेर त्यांचो जाणटो जो बरें काम करून गेला पळय तो सीमेचेर तो राखणदार म्हणून उबो रावता आणि प्रत्येक सीमेचेर ते राखता म्हणून आता जरी तरी हे राखणदार प्रत्येक सीमेचेर राखता ती सीम आमी डिसायड करूं ना ती सीम जी आहा पळय ती सीमेच्या राखणदारान डिसायड केल्ली आसा ती सीम जी आहा पळय ते सीमेच्या राखणदार ज्यो घडणुको घडटाल्यो पयले जमान्यात ज्यो घडणुको घडटाल्यो त्याच्या प्रमाणे थंयसर ते सीमे आसा आनी सीमेचेर थंयसर घुमटी आसताल्यो आयज तुमकां हांव विचारूंक सोदता तुमी जेन्ना जेन्ना तुमकां त्रासान पडटा कोणाचो एक्सिडेंट जाता कोणाचें आनी कितें जाता जाल्यार विडो पान विडो दवरता काय ना रे केळी दवरता काय ना रे साकवळ्याक सुद्दां दवरता काय ना रे पणजेन हांव एसटी बांधवांक सांगू सोदता कित्याक त्या आमचो सगळ्यांक क्लोजस्ट जो देवाक आमी उलो मारता न्हू सद्या पयलीं तो म्हणटा राखणदारा पाव रे म्हणटा आमी पण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमी 4 पर्यंत थंयसर परवरी खापरेश्वर देवस्थाना कडेन थंयसर आशिल्ले 4 पर्यंत आमी थंयसर बशिल्ले आसलेले आणि ते होमकट जाल्या उपरांत आमी 2 वरां आमी थंयसरल्यान भायर सरले आणि 2 वरां नंतर तांच्यांनी लिपोन चोरयांनी येवन थंयसर त्या वडाक हात घातलो बाबानो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता हे राखणदाराचे शिमो ज्यो हा पळय हे गुगल मॅप्स न्हू वो राखणदाराचे शिमो हा पळय वो लँड रेकॉर्ड्स न्हू ते सर्वे नंबरान मार्क करपाचे आणि मागीर ताका जाय थंयसर तुमच्यो डिसायड करता त्या सीमेचेर व्हरून दवरपाक अरे इतले व्हडले अन्याय जाता आणि तेन्ना त्याच्या नंतर जर आमी अशें पळयता आणि वगी पळयता आणि पळोवन घेता जाल्यार आमी खंयच्या तोंडान वचून आमी त्याच देवस्थानान त्याच देवांकडे मागतले देवा म्हाका पाव रे म्हणून देवा राखणदाराक म्हाका पाव रे म्हणून खंयच्या तोंडान आमी मागतले प्रत्येक सीमेचेर वयता तेन्ना आमी हॉर्न मारून वता मरे आमची लग्न कार्यां त्या सीमेवयल्या राखणदारांक ते विडो आणि पान दवरल्या शिवाय आमी मुखार वचना मरे मॉडर्नायझेशन जालें काय कितें हा मॉडर्नायझेशन जालें सो हांव एकूच गजाल सांगता म्हाका एक आशा आसा की आमचे एसटी बांधव कित्याक तांकां सर प्रोटेक्ट केला जाल्यार फक्त राखणदारांनी तांकां आज पर्यंत प्रोटेक्ट केल्ले आसात आज मागीर ताच्या नंतर मागीर भरपूर देवाची प्रवचनां जालीं हांगा हाडले सांगले प्रवचन सांगले ते सगळें बरोबर आहा पूण खरे सीमेवयले राखणदार हे गोंयचे जे आहा पळय हे खरे देव आमचे आणि खरे ऍक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार हे शिमेवले राखणदार सातेरी माते ही खरी देवी आमची आज तुमकां हांव विचारूंक सोदता की त्या शिमेवल्या राखणदारांक आयज उखलता आणि आमकां मात्तूय फील जायना थंय रडटा मरे त्यो बायलो रडटा मरे तांकां ते परवरी उबे रावन त्यो बायलो रडटा थंयसर आणि कांयच जायना आमचे कडेन आणि आमकां हांव आयज ऍक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार हांव हे मल्लिकार्जुनाक देवाक आमच्या देवाक हांवें उलो मारून येयल्लो आसात खरोच तर आसा मल्लिकार्जुन जाल्यार हेंचेर उबो रावचो अशें म्हणून हांवें मागोवन येयल्लो आसात कित्याक आयज हे हिंदूच्या नावान या लोकांनी हिंदूची देवळां काबार केली मरे देवळां काबार करून मेकळी जाले मरे आता ते घुमट्यो काबार करता मरे सगळ्यो बायंगिनी ज्या भाशेन बायंगिनी देव ज्या भाशेन राखणदार तो उबो रावलो आणि तो कॉन्ट्रॅक्टरांक काम करपाक दिवंक ना लक्षात घेयात तो मेला सुद्धा रो त्याच भाशेन हांव ह्या राखणदाराक विनंती करता आमी सगळे तुझे सेवक जे आहा पळय ते थकले आणि आमी नासतना थंयसर चोरयां येवन थंयसर उबे रावन थंयसर मोडपाक स्टार्ट केले कट करपाक स्टार्ट केले खऱ्यांनी तुझे काल तुझ्या व्हडा पोनाक हांव रावन थंयसर थेंब पडटाले आमचेर जेन्ना होमखण चालू आशिल्ले तेन्ना जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक सोदता बाबा आयल्लो थंयसर
तो हांगा महाकुंभाक वचून येयलो म्हणल्यार ह्या बाबा येवन बसलो सगळे सांगले तरी सुद्धा तुमकां समजना न्हू. एक गजाल हांव तुमकां आतां समजोवपाक बाबा रे, हे जे कोण गाडयो घेवन येयला पळय ते कट करपाक तुम्ही म्हणू नका आम्ही पैशांक लागून करता म्हणून. तुम्ही आहात त्या भागात, पैशांक लागून करता म्हणून म्हणू नका, सॅलरीक लागून करता म्हणू नका, तुम्ही आसा त्या भागात. आणि हितूंतल्यान सुटका ना. आणि फाल्यां 4 तारखेचे हियरिंग आहा. रोहन खंवटेक सांगूंक सोदता, फाल्यां 4 तारखेचे हियरिंग आसा तुजें चल्लेलें. आणि हांव सांगूंक सोदता, देवा कडेन इतलेंच मागता, तू खऱ्यांनीच तर आज जागृत आसा न्ही जाल्यार हे जागृतपण आहा पळय ते दाखयचें. आणि या 7 दिसां भितर हेंचे जे कितें करपाक जाय, हांव मागना, तुवें कितें करपाक जाय ते करचें आणि जगाक दाखयचें की तुज्या व्हडलो आनी कोणूच ना म्हणून. जगाक दाखयचें तुज्या व्हडलो कोणूच ना. हेंका पयसो उजो लागलेलो आसा, हेंका पयशांचेर उलयता थंयसर. आज अरे देव हा म्हणून सगळे हा मरे, देव हा म्हणून सृष्टी हा, देव हा म्हणून सगळे हा. आणि आज तुमकां दिसता की तुम्ही सगळे महान म्हणून. स्वप्नेश चेल्लरकर आशिल्लो थंय, शंकर बर्डे आशिल्लो, संजय बोमाचो आशिल्लो, हे एक्टिविस्टांकूच देव हा रे. आणि तुम्ही रे बायलां, जी परवरची बायलां आहा पळय, ती बायलांक माफी ना केन्ना. आणि ती बायलां तर समज परत दुसऱ्या वडाकडे येतले तो वड सगळे एकूच. तुम्ही कितें केलें ते क्वेश्चन तुमकां येतले. स्वप्नान दिश्टी पडटलो राखणदार, स्वप्नान दिश्टी पडटलो राखणदार. आणि लक्षात घ्यात, तुमचे अंश तर काबार जायना न्हू, तुमचे अंश काबार जायना न्ही. लक्षात घ्या, तुम्ही आमच्या देवांचेर हात घातलेलो आसात, देवांचेर हात घातलेलो आसात. राखणदार म्हणल्यार कितें खबर तरी आहा मरे. ते शिमे वयले राखणदार आहा पळय ते लोक हिंदूय मानता, क्रिस्तावूय मानता. आता फरक एकूच आहा, ते गुमटेच्या जाग्यार थोडे कडेन शिमे वयर खुरीस आसा. शिक्षण आसलेले न्हू, हे शिक्षण आसपाक जाय. जाणट्यांनी, माझ्या जाणट्यांनी रे, माझे एसटी कम्युनिटी गावड्या लोकांच्या जाणट्यांनी म्हाका समजयल्ले की आमचे देव देवस्थान हेत म्हणून. तुमचे कोण ते म्हाका खबर ना, तुम्ही खंयच्यान आयला ते म्हाका खबर ना. हे जे आयज नाटक करपाक मुखार सरला ते खंयच्यान आयला ते खबर ना. पूण खरे आमचे राखणदार आहा पळय बोडगेश्वर, खरे आमचे राखणदार आहा ते आजोबा, खरे आमचे राखणदार आहा ते खापरेश्वर, खरे आमचे राखणदार आहा पळय रामपुरूस. आम्ही हे राखणदार आहा पळय हे तुमकां कशेंच सोडपाचे ना. अरे पोर्तुगीज येयले गेले मरे, कोण येवन गेले मरे, तुमकां दिसता की सुट्टले म्हणून. लक्षात घ्यात बाबानो, परत तुमकां सांगता, लक्षात घ्यात. आणि हे लोक जे दोळ्यांनी पळयता पळय, मागीर रडा नाका. देवा कडल्यान तुमकां एकूच प्रश्न आसतलो, माझी कापासता फाल्यां सकाळी बंद करपाची आसा. हांव परीक्षा घेतालो, तुम्ही माझो कितलो मोग करता काय म्हणून. हांव परीक्षा घेतालो, तुम्ही माझो कितलो मोग करता काय म्हणून. देव म्हणटलो, देवाक राखपाक आमी कोण न्हू, आमी कोण राखपी थंयसर, आमी कोण न्हू. पूण एक गजाल तुमकां सरळ कळपाक जाय की तो तुमचो टेस्ट घेता, तुमचो टेस्ट घेता. परतूय खाली पडटले पळय, दिम्यांचेर पडटले पळय, तुमकां थंयच वयचे पडटले. मागीर म्हणू नका ना एमएलए प्रेशर घालतालो ना. तशें जाल्यार त्या टायमाचेर तूं तेन्ना पांय पडपाक वयतलो पळय तेंच्या राखणदारांक, तेन्ना ते म्हणटले आज तेजे कडेन पांय पडपाक वाचपाक म्हाजे कडेन कित्याक आयला. मागीर कितें सांगतले ते सांगा. हांव एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ आमचे एसटी बांधवांक, स्पेशली हांव तांचे कडेन एक्सपेक्टेशन दवरता. कित्याक ह्या शिमे वयल्या राखणदार आहा सगळ्यांच्या पयलीं हे शिमे ज्यो आहा पळय गांवान, गांव घडले पळय त्या टायमाचे वयल्यान हे राखणदार आसा. आणि हे म्हाका दिसता सगळ्यांच्याक चड आमचे देवस्थानाचे जल्मी, जे गांवागांवांनी जल्मी आहा पळय तांकां खबर आसतले. आणि तांकां खबर आसतलें की ह्या राखणदाराचो व्हॅल्यू कितें आहा तो. मागीर ते पासोवन जालें. आयज मे बी पॉसिबली हे सरकार, बीजेपी सरकार आहा पळय, हांकां राखणदाराचे व्हॅल्यू आतां कळना. तांकां मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही बनेगा, हे प्रोपगंडा बीजेपी यही बार आएगा अशें मंदिर वही बनेगा म्हणटाले पळय, जाल्यार हांगासर खापरेश्वर हे देवस्थान रे. हा देवूय कॅटेगरी जालो, हा देवूय कॅटेगरी कितें जालो. खापरेश्वर राखणदार हे फक्त एसटी आणि ओबीसी समाजाचे, आणि ते देव तुमचे. अरे देवा माझ्या, हे कितें करून उडयला रे तुम्ही. हिंदूंकूच दिवार करपाक मुखार सरल्यार तुम्ही. हा देव डिवायड जाले रे. हांव विनंती करता तुमकां, हांव काय म्हणना, तुमकां बरें दिसता तशें करा. आमचो प्रयत्न आमी केलो आणि आमी प्रयत्न करून अजूनही प्रयत्न करपाक आमी करतले. पूण तुम्ही लोक जे आहा पळय बायलां, स्पेशली परवरकेची बायलां, जे तुम्ही फेरे घेता पळय त्या वड गेलो तो, आनी दुसरे कडेन रिप्लेसमेंट करून उमटून काढून दुसरे कडेन लावपाक जाता रे वड. तो पणजेचो वड पळया मरे, ताका पानां तरी आयला रे. हा पानां तरी आयला ताका. म्हणल्यार आमच्या बापायक, आमच्या आज्या पणज्यांक आमी पांय कट करपाचे आणि कितें करपाचे, तांकां काडपाचे आणि व्हरून तांकां हॉस्पिटलांत घालपाचे आणि तांकां उरताले पळया ते आमी. हांव आनी काय सांगूंक सोदना. जाता तितले हे व्हिडिओ शेअर करा,
जाता तितले व्हिडिओ हे शेअर करा आणि लोकांक जागृतकाय करा की आयज गोंयांत कितें चल्लेलें आहा